कीर्तन चॅप्टर 91. जो मनीस परमोन देवाच्या आश्रयात रावता आणि सर पदवीधाराचे सावलेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणता, तूच म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूच म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिखराच्या पासांतलो आनी मरणांती पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो, त्याच्या पाकाडापत तुका आसरो मेळतलो. ढाल आनी कवच तेजे विश्वासी पोवन, रातच्या काताचे दिसावेल्या रोपतेल्या बनाची कसलीच बिरा तुका आसची ना. कालोखात भोंवतले मारीचे पेडेक दोन पाराचे नाश करताल्या कर्गाक तो भियोंच नाय. तुझी कुशीका जजन मरण पडतीत आणि तुझ्या उजव्याक 10,000, तरी तुझे सरशी कसलेच वाईट पावचे ना. खरेच तू तुझ्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आणि नश्त्यांक कसली मजुरी फज दामोन देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो परमोन देवाक तुवें तुजे कोटे करून घेतलाय. कसलेच वाईट तुझे रेवचे ना, मारीची पिडा तुझी तांबासरशी भावची ना. तुझे सगळ्या वाटांनी तुका रातच्या आपल्या तुकांतांनी आज्ञा दिल्या. पत्राक तुजो पांय दालना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांभाळून धरतले. शिवंचरणी सरपाचे तू चलतलोय, तरुण शिवांकांनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, म्हजें नांव तोलकता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता, आकांतांत हांव ताचे लेगी आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब भावूक दिवन ताका दोशी करता, म्हजे दार आनी पळोवंक ताका फोव करता.